लेओनोर डायस आमची भयण सोंपल्यार आयज एक वर्स भरता. तर सोंपलेले भयणी लेओनोराक देवाच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण हे मिसान तिच्या आत्म्यापासत मागुया. आयज वाडदीस समोर उमतात तांचे पासत मागुया. लेसी मार्टिन्स, एस्ट्रन अल्मेदा, नेटन मारियानो सिल्वेरा तशेंच लग्ना वरस समोर उमतात मिंगेल आनी मारिया डिसोजा तांचेरूय आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देवान आमच्या काळजांत आपल्या राजाचे बी घातला आनी आमकां सर्गींच्या राजाचे इळदिरी केल्यात. तर देवाचे राज आमी आमच्या उतरांतल्यान, जिवितांतल्यान आनी बरी वागणुकींतल्यान शिंपडावंक आनी परगटूंक आनी ताचे राज चडूंक वाडूंक मागुया. तुक धरून म्हणुया. हांव पत्नी सत वजेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो विनया उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच संकवार मरीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपवित्र देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पळोवं. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरना वरवीं लेओनोर तुजे दुवेक आपणे सदां आशिल्ले पातकांचे मोग सोडणें दी. तुका सोपून आनी ओळखून आनी रूप रूप भोगूंक सासणाक ती भागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजभर चलयता ससनाच्या ससना. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक कालती रावात. बायलो सुमयांक कश्यो आपल्या घोवांक कालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सोबेचो सोरमंडार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक कालती जावन आसा,
तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगटांक कालत्यो जावंक जाय. पोतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी शब्द उच्चारून ताणें तिका नितोल निर्मोल केली. आपणा मुखार मोहिमेन परचोलीत खोत वो मिरी नासलोली वो असलें कितें नासतना पूण पवित्र आनी निश्कळंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग करता तसो पोतिनी आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपले पोतिनीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो दुयेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामर्श करता. क्रिस्तूय पवित्र सभेताय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. ह्या गुटाक खोल समजणी आसा, कित्याक क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तो संबंद जाता म्हूण आमी सांगूंक सोदता. म्हणटोच तुमचे मदल्या जण एकल्यान आपलो मोग करता तसो आपले पोतिनीचो करचो आनी पोतिनीन आपल्या पोतीक मान दिवचो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. म्हणया, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेज जातली आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफल दाकांची वाली परी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान शिवानांतान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुखेज जाल्ल्या जेरुजाल्यान तुज्या नातरां पोंतरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लोका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून मोडे देवाचे राज कित्याक सारकें म्हणचे. खंयचे वस्तूक हांवें ताची सर करची तें सांसवाच्या बियां सारकें. एका मनशान तें घेतलें
आनी आपल्या पोरसांत रोयले. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करूं तें अशें. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Wakani tuka Krista. शुमकाल भाव भयणो, पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो आमकां क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक सोर करता. जसो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी इतलो मोग केलो की पवित्र सभे खातीर आपलो जीव संकश्टान घातलो. जीव दिवंक पुर्यान पवित्र सभे खातीर तो राजी जालो. इतलो व्हड मोग ताचो पवित्र सभे सवे आमचे जण एकल्या सवे. असल्याच मोगान लग्न जातल्यांनी पोतीनीन पोतीक एकामेकाक सदांच मरो पुर्यान विस्वाशी रावन एकवटान सांगातान जिवंक तो विचून काडटा आनी लग्न संस्कारान तांकां ही संदी दिता. जेजून आमचो जण एकल्याचो मोग केला. भगवंत जुआव म्हणटा तिसऱ्या वेस्पोरान देव जावन आसा मोग आनी ताणें आमचो मोग इतलो केलो की आमचो जीव जो संकश्टान आसलो तो आमकां चडोवपा खातीर आपुणूच कुर्सार मरूंक राजी जालो. देखून भाग्यवंत पावलो म्हणटा एफेसकारांक बरोवन फिलिपकारांक बरोवन मरो पुर्यान कुर्सा मरो पुर्यान ताणें आमचो मोग केलो. तो देवान आमचो मोग केला तसोच आमी देवाचो मोग करुया. मोग मोगान फारीक करूं आनी भाव भयणीचो एकामेकाचोय मोग करुया. मोग करता तेन्ना दुस्मानकाय वेगळोचार भेदभाव आपस्वार्थ सगळे कुशीन सोरता आनी मोगान निस्वार्थीपणान आमी दुसऱ्यांक वेगळयता आनी तांचे खातीर कितेंय करूंक राजी जाता. असल्याच मोगान आमी जिवंक आमी सान मागूया. मिटून एक आमी गायन गावुया. मातयेचें भांगार खोरू C24 पान 38, C24 पेज 38. Shokta tu ega sutra
म्हज्या भावभयणीनो, म्हज्यान तुमचे मिसाबुळदान सरपोत विदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. तुमच्या हातांतले गोयदा तांबड्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे इश्टेचे पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून. सर्वेस्परा लेवनोर तुजे दुबेच्या मरणाच्या वार्षिक दिसा आमी तुका भोवताव त्या फारीकपणाचो आनी वाकडण्याचो योजना वरवीं तुज्या भक्तां बरोबर सासणांक तिका वाखाणूंक द्वालपणी तिका ही आमची खालती मागणी मानून घे तुज्या मगाच्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पौद्विदारा आनी सस्नेच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें थारोन मनशाकुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उद्देशीन देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सस्नाच्या सस्नांक सोदोसतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र थंय सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून विदेणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण संसुंगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसात समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्यास सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Mawartaca gurpurgutuya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण्यो ग्रास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, फिलीप नरी आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकुनी लेवनोराची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यवन धर्मदूता आनी सोरकाळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनान. आमचेच ओस्तोंगी आमच्या पुण्या मेरिटांक लागून देवाचें राज आमकां फावो जायना. देव आपलें राज आमकां दिता, आपल्या राजांत आमकां घेता आनी येळदेरी करता. ह्या सगळ्या ताच्या बरेपणा खातीर, उदारपणा खातीर दिन वाचुया आनी ताच्या राजाक सोबता तसलें स्वताचे नितीचे, शांतीचे आनी प्रामाणीकपणाचें जिवीत जिवंक मागुया. आमचे बापा स्वर्गाच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तांणें पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या संडराज जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची आतां राजभर चलयता सस्नेच्या सस्नांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती दी. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आपले राज आमकां उक्तें करतलो. आपल्या राजांत आमकां घेवंक ओतरेकतलो. जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येवन ताचे राज शांतीचे नितीचे प्रमाणीतपणाचे आनी स्वताचे जिवंक आनी परगटूंक धाडटा. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुया म्हजे पितृचे म्हाका खबना पूण ज्या एका चित्रान म्हाका वराती मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन गावुया. उंड्याची मोडणी कालसीची वांटणी डी 40 आनी 5 70 आनी 3 डी 45 पेज 73.
प्रार्थूया. बाबा भोव कोंवळ्या नवे घोडायेच्या आनी सासणीक जिविताच्या पोसणान तुवें आमकां धादोशी केले. ह्या देणे पासत तुका दिनवासून लेवनोर आमची भयणीक सर्व पातकांतली नितळ करून
तुज्या गोपान सासनाक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोत विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन गावुया जिवितातूं उजवाडातूं K4 पान 141 K4 पेज 141.